प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोमार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 14वी चीट 22 to 36 पर्यंत, 22 ते 36. आनी आयज आमी कितें आयकता, जेजू ती मिलाप कोत्ता. कालच्या शिवर्तमानान आमी आयकलां जेजू 5 उणें घेवन आनी 2 नुस्तें घेवन तें मिलाप कोत्ता आनी 5,000 वयर लोकांक जेवण दिता आनी तांकां सगळें धादोशी करून तांकां घरा धाडटा आनी आपल्या शिसांक बोटीर दुसऱ्या सायडीक धाडटा आनी तो दोंगरार वता मागणें करून आपल्या बापा कडेन. आनी कितें घडटा, शीस 5-6 वरां बोटीर आहात आनी वारें तांच्या आड येता आनी ते थोकल्यात. रातभर ते बोटीर आसात आनी जेजू जो मागणें कोत्ता दोंगरार तो पळयता की आपले शीस एकदम त्रासान आहात. तो उदकार चलोन येता आनी जेन्ना उदकार चलोन येता आनी शीस ताका पळयतात, ते घाबरतात, ते सजमतात की एक भूत आयला म्हणून तांचे वरी. आनी ते जेजूक पळोवन उदकार चलता तो एकदम कडकडटात, घाबरतात. आनी जेन्ना जेजू तांचे कडेन पावता तो म्हणटा, धीर धरात, हांव तो, भिये नाकात. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरीत जाल्यार केन्नाच आमकां भिरांत येवची ना. आमकां सदांच आमचो भावार्थ जो आहा तो वाडत वता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता. जेन्ना आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर रावना पूण आमची चोत्राय आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर जी घडण्यो घडटा, कोण म्हणटा, कोण कितें आमकां दिसता तें आमच्या दोळ्यांनी, तें आमी पळोवन आमकां भिरांत येता, आमी घाबरता. आनी गरज कितें आयज ह्या उतरा वरवीं आमकां कितें कळटा, जेजू म्हणटा जेन्ना आमकां कसलीच भिरांत येता, कसलेंच आडको येता, कसलेच त्रास येता, गरज आमकां ताज्या उतराचेर भावार्थ दवरून ताका पळोवन आमी धीर घेवन, आमी घोटाय घेवन. चड करून आमचें कितें घडटा, आमी मागणें कोत्ता, आमी आमचें बायबल वाचता, मिसाक वता, मागणें करता, तेर्स करता, सगळें करता. पूण जेन्ना त्रास येतात आमी कितें करता, खरेंच आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताज्या उतराचेर भावार्थ दवरता, आमी शांत रावता, ऑर जें घडटा तें आमी तोंड उटें करून उलयता. आनी आयज जेन्ना आमी आयकता जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, धीर दवरात, हांव तो, भिये नाकात. आनी ही जें देवान जेजून आपल्या शिसांक म्हटलेलें, हींच उतरां आमी जेजू कडसून आयकूंक जाय. धीर दवरात, हांव तो, भिये नाकात. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, आमी खरेंच आमच्या त्रासांनी, आमच्या कश्टांनी आमी जेजूचेर चोत्राय दवरता, तेन्ना खरेंच जेजू म्हणटलो आमकां, धीर दवरात, हांव तो, भिये नाकात. आनी भिरांत खंय येता, भिरांत येता जेन्ना आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर सोडून आमी आमच्या त्रासाचेर जे दोतोर सांगता, आमच्या दुयेंसांचेर, हाणें म्हणलें, ताणें म्हणलें, कितें म्हणलें, तें सगळें जें आमी आयकता न्यूज पेपराचेर, टीव्हीचेर. ह्या दिसांनी तुमी सगळीं जाणा हें कोरोना वायरसाचें पॅन्डेमीक चलता आनी कितलो लोक कितले वस्तू सांगता, हे वॅक्सीन येता, लोक मरता, हांगा थंय लॉकडावन जाला. आनी हें सगळें आमी आयकून आमी घाबरता, आमी भिरांतीन घरा बसता आनी आमी सदांच ते भिरांतीन कांयच भायर करपाक तयार ना. आमी आमच्या घरा भायर वचपाक तयार ना, मास्क घालून नासतना. आनी कोणाची सेवा करपाक, कोणाक पावपाक आमी फुडें सरना, कित्याक भिरांत आहा म्हणून. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता, खरेंच आमी जेजून सांगलां आपल्या उतरा म्हणटा, तो म्हणटा, धीर दवरात, हांव तो, भिये नाकात. आनी तो केन्ना म्हणटलो आमकां, जेन्ना आमी आमचो भावार्थ ताजेर आसा, ताज्या उतराचेर आसा. आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमी हेंचें उतर शिकता, हें वाचता, ह्याचेर नियाळ कोत्ता, हें पाळपाक आमकां पवित्र आत्म्याची घोटाय जाय. आनी देखून
आयज जेन्ना ह्या शिवोड तोमानाचेर आमी नियाल करता आमची चोत्राय फकत जेजूच्या उतराचेर धरून धीर धरात हांव तो भिये नाकात. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.